दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumiyan Jezu, hoglap tuka sumiyan Jezu. Jezu Krista de mogaच्या भावां भयणीनो, बाप फ्रँकलिनान हांव तुमकां मोगाचे रेखाद. प्राचिताच्या काळार आमी आसां, हर एका शुक्रारा खुर्साची वाट आमी करता. ज्या कोणाक खुर्साच्या वाटेक वचोंक जायना, हांतुळणार आसात, पिडेस्त जावन आसात, सवंग पुरो तुमच्या कामां निमती परगांवांत तुमी आसतना इगर्ज लागसार ना, ह्या थोड्या गांवांनी इगर्ज ना, तांकां मजत जावं दी म्हणून ही खुर्साची वाट तुमच्या खातीर हांव करतां. एक घडीभर आमी दोळे धांपून मागया. सर्वेस्पर बापा, तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. तुजो पाशांव नियाळतना जीं कोण पाशांवांत आसात, पिडेंत आसात, हांतुळणार आसात, कश्टांत आसात, तांचे सर्वांचे ग्राणे आयक आनी ह्या खुर्साच्या वाटेन ती समकतना तांकां सांत्वान मेळोवन दी, मात न्ही बरी भलायकी लाबोवन दी. खुर्साची वाट आमच्या बुरवसाची वाट जावन आसा. खुर्साची वाट आमच्या जैताची वाट जावन आसा. खुर्साची वाट भलायकीची वाट जावन आसा. त्या खुर्साद्वारे तूं आमकां गूण करताय. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरवेलें मागणें. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचे पासून धरणीक पडून मेल्लो गोवांचो कण आनी अमर जिविताचो बुरवोसो जालोय. तुवें आमकां आमचो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आपोवणें दिलाय. पूण आमी संवसाराक लाबदून आमचो जीव सांबाळूंक चिंताव आनी तुजो पाटलाव करूंक पाटी करता. तर ह्या प्राचीन काळाच्या कुर्सा वाटे वेळी तुजो कुरीस घेवन कालवार दोंगरार आमचे पासून जीव दिल्ल्या तुज्या अपरिमीत मोगाचो उगडास काडन. तुज्या अपरीत मोगाचो उगडास काडन संवसाराक बरोसो दिवचो, फळां बरीत गवाकण जावंक आनी म्हज्या माया मोगाच्या करण्या वरवीं हेरांक आदार जावंक म्हाका तुजी कृपा दी. आज तूं म्हजो कुरीस वोवयतना हांव तुज्या सांगाता समकूंक आनी सिरेनाच्या सिमांव परी तुका आदार दिवंक, तशेंच कोस्टूंच्या म्हज्या हेर भावा भयणीक प्रेरण दिवंक म्हाका उदार काळीज दी. ही खुर्साची वाट म्हजें जिवीत जिवूंक एक नवें मेट जावं आनी संवसाराच्या सर बुलवण्यांत थावन पयस रावूंक एक वखद जावं. अशें आमचें दिसपडतें जिवीत तुज्या खुर्साच्या बलिदानाक मेळूं आनी आमचे भोंवती जिविताची खुर्सा वाट चमकोवच्या सर लोकांक आमी एक उजवाड जावं. आमेन. पयलेंच तें सांग जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. सुवार्ता माथेवाचो वांजेल 27 वोळ 22 ते 23 आनी 26, मॅथ्यू 27, 22 to 23, 26. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. ताणी सुमेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक, कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मार म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जर्मान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. जेजू सर्गा आनी संवसाराचो नितीकर्त. पूण आज अस्कत आनी अपराधी जावन रोमी नितीकर्ता मुखार उबो आसा. पिलाताक तो निरापराधी म्हणलें कळीत आसा. पूण जुदेव मुखेल्यांच्या बियान आनी संवसारी अधिकार आशेवन
ताणें जेजूक मरणाचें फर्माण दिलें. अशें निरापराधी अपराधी जालो, नीत अनितीक बली जाली आनी बियान सत लिपयलें. आमी पिलाता प्रास ऊस न्हय, आमच्या फायद्याक आमी नितीक विकतांव आनी अपराध्यांक मान करतांव. अशें सर्गीचें राज स्थापन जावन अडखळ जातां. सोम्या लोकांच्या बियान आनी दाक्षिणे बली जावन आमी आमच्या अंतस्करणाक मावून केलां. अशें अनितीक वाट दिल्या आनी स्वताक असहाय केलां. यशस्वीच्या आशेन आनी लोकां मोगाळ जावच्या अत्रेगान निरापराध्यांक कश्टिलां आनी समाज सुदारकांक असहाय केलां. मोगाळा जेजू, आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक आनी सता निती पासून धैर्यान झुजूंक आमकां जागृत कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैवमये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरें स्तेसांव. जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. सुवार्ता मातेवाचो वांजेल 27 आवस्वर 27 वळतावन 31. मॅथ्यू 27:27 to 31. तो व्हडो अधिपतींच्या शिपायांनी जेजूको राज आंगणांत व्हरनो ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातान बेतकाठी, चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिम्यांनी पडून ताची केळकुळां कर ते म्हणा लागले, नामान सुदेवांच्या राया. ताचेर ते तिंबी उडयताले आनी ताच्या हातान ती बेतकाठी काडून ताच्या मस्तकाक मारताले. शेकीन ताच्यो केबडोयो कर जातस रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका त्या कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. जेजूको जुदेवाचो राय म्हूण केळकुळां कर जातस ताच्या कांदार कुरीस दितात. अधिकार आसले सबार फावटी असहायकांक कश्टितात आनी तांच्या मनुष्य जिवाचो गौरव ओगडायशें करतात. अशें तरावळ्यो कुरीस दुबळ्या आनी अस्कत मनशाच्या कांदार दितात. गोड उतरां उलोवन आनी आकर्शीत बसवण्यो करून अधिकाराचो आनी हुद्द्याचो वायट वापर करतात आनी आपल्या जबाबदारेतां सुकारी मारतात. पण मनशाचे सोडवणे पासून मोगान कुरी स्विकार केल्लो जेजू कश्टतेल्यांक आनी वजन भोगतेल्यांक भरवंसो आनी सवकासाय जाता, कित्याक ताच्या कुर्सांत आसा जैत आनी बाचावी. मोगाळा जेजू, तूं केळकुळ्यांक आनी केबडायांक बली जालोय, तरी तुवें सगळें आमचे पासून सोंसलें. हेरांची बेपरवा आनी निंदा करतल्या संगी आमी केदींच मेळनाशें आमकां तुजो आदार दी. हेरांनी आमची केळकुळां आनी निंदा केल्ल्या वेळी आमी धैर्य सांडिनाशें आनी सोंसणीकाय होगडायनाशें आमकां तुजी कृपा दी. अशें आमच्या जिणयेचो कुरीस आमी मोगान आनी धैर्यान ओवून तुज्या कुर्सातावन येवच्या नव्या जिवितांत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैवमये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरें स्तेसांव. जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सुवार्ता मातेव 16:26 तावन 26 पर्यंत.
मॅथ्यू 16:24-26. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस उखोवन घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, म्हणून जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनीस अस्खत देखून तो पडता. देवाच्या सारक्यानी रुपाचो तो तरी ताचे सैम घायेता आनी तो हेरांच्या निंदेक बली जाता. जेजूय कुर्सापोंदा पडलो, तो गायेलो आनी अस्खत जालो. हें सगळें आमच्या पातका पासून आनी आमकां सोडून दिवचे पासून म्हणलें सत. कित्याक सैमान तो देव तरी आमच्या पासून ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सा मरणा पर्यंत आपल्या बापाक तो कालतो जालो. पूण देवा बापान ताका मरणांतलो पुनर्जिवान केलो आनी अख्ख्या संवसाराचो सोडवणदार केलो. आमचो हांकार आमकां धरणी शेवटयता आनी पातका सगुलाम करता. अशें आमकां देवाच्या मोगा तावन पयस व्हरता आनी क्रमेण नाश करता. पूण देवा विणें मनशा जिवीत व्यर्थ आनी अर्थरहीत देखून जेजू आमच्या पासून कुर्सा मरणाक विधेय जालो आनी ताच्या कालतेपणा वरवीं आमकां नासांतलें निवारण बापाक कालती जाल्ले शिवाय ससण्याचें जिवीत असाध्य म्हूण शिकयलें. मोगाळा जेजू, तूं कुर्साच्या वजना पोंदा पडलोय. आमच्या पातकांचें आनी हांकाराचें वजन तुज्या पडण्या कारण जालें, पूण तुजें कालतेपणू आमच्या पडण्यांक वखद जालें आनी तुजें पुनर्जिवनपण जिविताचें कारण जालें. सुम्या आमच्या पोकोळ हांकारा ताव निवार आनी धैर्यान उठून कालतेपणान जियोंक कोरपा दी. सुम्या काकुळतामचीकर, सुम्या काकुळतामचीकर. सदैव माये मागतो उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेच ते सावन जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकाचो वांजेल आवाजवर 2 ओळ 30:4-30:5. तो व्हडो सिम्याओन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरास्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दोग एक दारीचे तालवारी बरी तुजेय काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलान सबारांक पडूंक आनी सबारांक उठूंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतनां भायर पडटली. कालवारीचे वाटेर मोरी जेजूक भेटली. जेजूच्या मिसावा पासून तिणें जायतो त्याग केल्लो. देवाची कुशी करूंक ती सदांच तयार आसली. तिच्या ओड भावार्था वरवीं ती सोडवणदाराची आवय जाल्ली आनी दुखाच्या तालवारीन काळीज पापसूंक तयार आसली. आतां मारूंक वरचे शेळये परी कालवार दोंगराची वाट समकोवच्या आपल्या पुताक पळोवन ती दुखेस्त जाली. तरी गब्रिएल दुताची उतरां, भियेनाका मोरये, तिचे थंय धैर्य दिवंक लागली. जेजूचे शिस ताका सोडून पडले तरी मोरी जेजू सांगी रावली आनी ताची कुर्सा वाट समकली, कित्याक ती खरीच भावार्थाची स्त्री आसली. मोगाळी मोरये, आमचे माये,
तू तुज्या आपोवण्याक आनी मिसावांक विश्वासी रावली. तू तुज्या भावार्था वरवीं देवपुताची आवय जाली. तशेंच भावार्था वरवीं सोडवंदराची माता जाली. कुर्सामणी तू सर भावार्थ्यांची आनी पवित्र सभेची आवय जाली. मोरये भावार्थ्यांचे माये, आमकां भावार्थान तीर कर आनी कश्टांत धैर्यादी कर. अशें पेल्या थंय आमचो मोग निस्वार्थ सेवेंत सुफळ कर. सुम्या काकुळत आमची कर, सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5वें स्तेसान Serenas Simão Jesu कुरिस्वों कुमो करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव येसुमिय जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मातेव 27:32. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरिस्वो बालात्कार केलो. सिरेनेचो सिमाव वावुरजो लोसो ताच्या घरा फाटीं येतालो. कुर्साची वाट समकोवचे जेजू पळोवन ताचें काळीज मोवाळ्ळें. पूण शिपाई ताका ह्या गडितान वाटेली करतीत म्हणून ताणें चिंतूंकूच ना. पूण ताका विसवण नातली. तो आकस्मीक शिरकलो आनी नाकोशेन जेजूक कुरिस्वोवंक हात दी लागलो. हे सेवे वरवीं ताच्या काळजान भावार्थ केरलोलो. ताचें कुटुंब क्रिस्ताक सतमानलें. शेकी सुरविल्ले पवित्र सभेन ताचे 2 पूत आल्सेंद्र आनी रूफ मुखेली जाले. केन्ना आमी जेजू बराबर समकताव तवळ आमी भावार्थी जाताव आनी जेजू बरी कश्ट केल्ल्यांक आदार दिवंक शकताव. मोगाळा सुम्या, तुवें सिरेनाच्या सिमावांचें काळीज उगाडलें आनी तातूंत भावार्थाचें बीं घालें. आमच्या काळीजी तूं उगड आनी आमकां आमच्या भावार्थान घट कर. पेल्याचे कश्ट समजूंक आनी तांकां कुमो करूंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर. अशें पेल्याचे सेवेंत तुज्या सुवार्थेच्यो साक्षी जावंक आमकां फावो कर. सुम्या काकुळत आमची कर, सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजां कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें स्तेसान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार करता आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संवसार. मातेव 25:40. तवळ राई तांकां झाप दिवन म्हणलो, सदस हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या भोव ल्हाना भावा मदले एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आमी सगळीं देवाचें मुखामोळ पळोवंक अत्रेगताव. वेरोनिका आमच्या अत्रेगाचें प्रतिरूप. तिणें कश्ट त्या जेजू पळयलो आनी शिपायांचें गुमान करिनासता धैर्यान जेजूचें मुखामोळ तिच्या तुवाल्यान पुसलें. बऱ्या करणेक प्रतिफळ जावन जेजूचें मुखामोळ तिच्या तुवाल्याचेर कंसलें. जर आमच्या काळजान खरो मोग आसा तवळ कश्ट केल्ल्यांचेर जेजूचें मुखामोळ आमकां दिसता आनी तांकां कुमो करूंक आमचे पांय सुडसुडीत जातात. मोगाळा जेजू, आमच्या कश्ट केल्ल्या बाबा भयणी थंय तुजें मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर. अशें तुज्या ल्हाना भावा भयणींची आमी सेवा करूंक आनी तांचे सेवेन तुका मान दिवंक आमची काळजां उगड. तुजें मुखामोळ आमचेर कंसय आनी ह्या वरवीं संवसारार आमी तुज्या मोगाचें आनी दयाळायेचें मुखामोळ जावंक आमकां धैर्य दी. सुम्या काकुळत आमची कर, सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्तेसान जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता,
कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. मातेव आवाजवर 9 ओळ 10-13. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सभार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवे पंक्तीर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक ओइजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. आदामच्या काळांतावन मनीस पातकान पडला आनी आजुनी तो पातकान पडटा. आजकाल आमच्या शिकपा आनी अर्थीक प्रगती वरवीं आमी आमच्या बावार्थ्याच्या सतांतावन फळाफळ घेता आनी देवा विणे स्वतंत्र जियोवंक सदांकर नासांव. अशें आमच्या आधुनीक चिंतपाच्या आनी अस्तित्ववादाच्या गुलामपणान पडल्याव आनी उठूंक कश्टातांव. आज असले परिगती वरवीं परत परत धुळीन पडिल्ल्या आमकां उठोवंक जेजू धरणीर पडटा आनी आमकां ताचे कुमकेचो हात दिता. मोगळा जेजू, तुवें आमचे कश्ट तुज्या कांदार वोवयल्यात आनी आमकां तुज्या गोपांत हाडूंक तूं निरंतर सादान करताय. आमच्या जिविताची साल आनी अविश्वासी जिणी तुजें वजन चडयता आनी तुवें परत पडूंक करता. मोगळा सुम्या, आमकां तुजो हात दी आनी धुळीतावन उठय. आमच्या पात्रांचें काळीज तुज्या मोगान भर. संवसारी चिंतनांनी आमची मोत दड्डी जायन अशें आमची काळजां बावडताच्या उज्यान पेटय. वायटातावन आमकां राख आनी आमच्या आत्मीक वैरींचेर झुजूंक तुजें बोळ दी. आमच्या आनी हेरांच्या आत्मीक गरजांक आमी पावूंक आमकां उर्बेवन कर. अशें तुज्या कृपेन आमी सुडसुडीत जावंक आनी पडिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आमी बरोसो जावंक आमकां फावो कर. सुम्या काकूळत आमची कर, सुम्या काकूळत आमची कर. सदैवमय मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्तेसांव. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. सुवार्ता लूक 23:27-28. Luke chapter 23, 27-28. ओड एक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजून तांच्या कुशीन घुंवोवन तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो, म्हज्या पासत रडा नाकात, पूण तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. जेजूचे कश्ट पळोवन जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो रडल्यो. जेजून तांकां बुजयलें आनी तांकां तांचेच पासत आनी तांच्या भुरग्यां पासून रडूंक सांगलें. रडणें सैमीक, रडणें बोगडां आनी सिंतिमेंतां व्यक्त करतात, पूण रडणें परिगत बदलिना आनी कश्ट हाडू करिना. जर जिणी बदलाप ना तर रडणें व्यर्थ, सदां ना तर रडणें उपकार ना. तर जिणी बदलाप आनी पवित्रताय जावं आमच्या जिणयेचो शेवट. मोगळा सुम्या, पेल्याचे कश्ट पळोवन आमी फकत रडून तांच्या पासून कितेंच करिनासतना रावूंक आमकां सोडिनाका. रडतेल्या आमच्या भावा भयणीचे कश्ट आडू करूंक आमकां उदार कर. पेल्याच्या कश्टांक आमी परोक्ष रितीन कारण म्हणलें आमी समजूंक आनी निमाणे जडते दिसा त्या पासून आमी तुज्या मुखार उबी रावूंक आसा म्हणलें आमच्या मतीन घाल.
अशे उतरांचे बुजावणे प्रास कार्याळ कुमोक श्रेष्ठ म्हणलें आमकां स्पश्ट कर. सुमया काकुळतामची कर, सुमया काकुळतामची कर. सदैव महिमाक तोपकार कंसय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें तेसांव जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. माथ्येव 11:28-30, मॅथ्यू 11:28-30. येया मुजे सरशी सुमेश तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वाजन वोवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हणजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी मुजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी काळत्या काळजो असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाब, म्हजें वजें हाडू. आज जेजूची पवित्र सभा ताची कोड पडटा तशें दिसता. लौकीक चिंतपान आनी बावार्थाच्या स्वता विरोध धोरणा वरवीं पवित्र सभा अस्कत जाल्या आनी संवसारार सोडवणेचो गुर्त जावंक चलवल्या. संस्काराची बेपारवा, मागण्याची निर्लक्षा आनी नैतीक मोलांची देसवट पवित्र सभेच्या पोडण्यांक कारण जाल्या. असले परिगतीन जेजू पवित्र सभे बराबर आज धरणी पडटा आनी असहायक जाता. पूण बापाचे ताका असो विश्वास ह्या पोडण्यांत तावन संवसाराक सत वाट आनी जिविता कुशीन वर्सो बरोसो दिता. मोगाळा जेजू, सबार पोटी तुजी पवित्र सभा वादळान सांपडल्या माचवे परी जाल्या तशें दिसता. आज तुज्या दाका मोळ्यान गवां प्रास चड नालियो दिसतात. पूण हें सगळें आमी तुज्या पवित्र सभेच्या सांद्या वरवीं म्हणलें वळखून घेवंक आमकां फावो कर. आज आमी तुका विकृत केलां आनी ताची सुवार्ता नेगार केल्या. आमच्या संवसारी चिंतना वरवीं आज आमी सैतानाच्या राज्याक आमच्या मदें जागो दिला आनी तुज्या राज्याची बेपारवा केल्या. तर जेजू सैतानाच्या ताळण्यांचेर आमी जैत व्हरूंक आनी तुज्या राज्या पासून वावरूंक आमकां तुज्या पवित्र सभेच्या सांद्यांक धैर्यान आनी कुरपेन जिवाळ कर. सुमया काकुळतामची कर, सुमया काकुळतामची कर. सदैव महिमाक तोपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. माथ्येव 27:33-36, मॅथ्यू 27:33-36. अशें गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात मुळ्ळ्या काड्यायते येवन पावले. ते रक्ता बळबळशिल्लो वायन ताका ताणें पियोवंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तुरां तांणी सोडती घालून वांटून घेतली. नेसण मनशाचो गौरव आनी सामाजीक घन परगडटा. ताका लोकां मुखार विणगो करचें म्हळ्यार तसो मान आनी घन नेगार करचें. अशें ताका मनोरंजनाची वस्त कशें सोलोवचें. पातका वरवीं मनशान ताचें घन विकृत केलां आनी तो लजेक पडला. देखून देवाचो पूत मनीस जालो आनी दैवीक महिमेन न्हेसोवंक कुर्सार मोरूंक तयार जालो. शेकी लजेच्या कुर्सा मोरणा वरवीं तो अख्ख्या संवसाराचो सोडवंदार जालो आनी सर्गीच्या महिमेच्या नेसनाचो बोरवोसो जालो. सोम्या जेजू, तुका विणगो करन शिपायांनी तुका लजेक घालो आनी अपमान केलो. पूण तुवें हें सगळें सोंसलें आनी सबार कारणांक लागून विणगी जावची आसात तांची लजी तुवें भोगली. पूण तुज्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुका बापान सर्गीच्या महिमेन नेसयलां आनी आमकांय तुजे बराबर तसलें नेसण बासायलां. तर आमी हर एक मनशाचो गौरव सांबाळूंक
आमकां शिकय आनी शिकी एक दीस सर्गीचे नेसण न्हेसूंक आमकां फावो कर. सुम्या काकुळत आमची कर, सुम्या काकुळत आमची कर. सदैवमय मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला ही सगळो संवसार. मातेव अवस्वर 27 वोल्ट 30 आनी 27 40 आनी 2. ताणी म्हणलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवन लायलो. हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगाता दोग स्वरांकी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वटेन हेणें तेणें वेताले ताची निंदा करतले आनी तकली हालोवन म्हणटले, तूं देवाचें मंदीर नास कर 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्हय. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक शास्त्री आनी मालगाडे ताची केळकुळां करन म्हणटाले. हेरांक तांणी बाचाव केले पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकना. हो इस्रायलाचो रायकय, तर कुर्सा वयलो तो देवुंदी आनी आमी ताका सतमानताव. जेजूक शिपायांनी कुर्सार केळायलो. जुदेव मुखेल्यांचो शेवट संपलो. ताणी दुस्मान म्हणून लेखसो आतां असहायक जावन कुर्सा मरणाक बली जालो. देवाचो पूत आतां कुनिगारा परी कुर्सार. पूण ताणें आमचे अपराध वोवयले आनी आमच्या पातकांक पारीकपण दिलें. ताच्या मरणा वरवीं आमी बाचाव जाल्याव आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्याव. तर आमी ताच्या कुर्सा मुळी रावया, आमकांच ताचे बरोबर कुर्साक केळावया आनी ताचे सोडवणेचो फळ भोगया. सुम्या जेजू, तुवें लजेबरीत कुर्साचें मरण स्विकार करन कश्टाचो अर्थ आमकां शिकयलोय आनी कुर्सा विणें स्वासण्याचें जिवीत ना म्हणलें स्पश्ट केलें. तुवें कुर्सातावन पळापळ घेवंक ना, बागार लजेचो आनी अपमानाचो कुरीस तुज्या विधेयपणा वरवीं सोडवणेचो गुर्त केला. तुज्या कुर्सातावन आमकां कालतेपण शिकय आनी आमच्या स्वतंत्र जिविताचें पोकळपण आमकां दाखय. अशें बापाची कुशी केल्ल्यान मात्र खरें स्वतंत्र आनी खरी सोडवण आसा म्हणून समजय. सुम्या काकुळत आमची कर, सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. 2 पराताव न्हू मातेव वांजेला वस्वर 27 40 आनी 5 तावन 50 आनी 50 आनी 3. 2 परांतावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळो पडलो. चड उणें 3 वरां जातना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, येली येली लामा सबक्तनी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षण तांचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्या हाडन शिरक्यान बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वोंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणाले, रावा, एलिया ताका बाचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या तळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. जेजू देवाचो पूत, जुदेवांचो राय जावन कुर्सार मेलो. अशें जें कितें पिलातान कुर्सार बरयल्लें तें सत जालें. रोमी अधिपती पिलात एक प्रवादीक कशें जालो, कित्याक ताणें जेजूची खरी वळख संवसाराक स्पश्ट केली. जेजू खरोच राय,
तो सर्ग आनी संसाराचो राय, कित्याक ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं संसाराची सडवण जाल्या आनी सर्गीचे रास आमकां उगाडलां. जेजूचो कुरीस आज जैताचे बोंदेर जाला आनी बरोवशेचो गुर्त जाला. कोण कुर्सायल्ल्या जेजूक सतमानता तो बाचाव जाता आनी ससनाक जी येता. मोगाळा जेजू, त्यो कुर्सार प्राण सोडतना संसार अंधकारान बुडलो, पूण तुझ्या पुनर्जीवनपणा वरवीं अख्खो संसार प्रकाश भरीत जालो आनी नवो काळ उदेलो. तुझ्या कुर्सा मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या पुण्या वरवीं आमकां आमच्या पातकी जिविताचो काळोख उजवाड जावन बदल आनी आमकां मरणांतावन अमर जिविताक वाट व्हर. सुम्या काकोळटकार, सुम्या काकोळटकार, सदैव मये मागतोपकार, कसोय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव, जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मातेवूस 27 ओळ 50 आनी 4 तो 50 आनी 5. मॅथ्यू 27:54-55. शतापती आनी ताचे सांगाता जेजू पारो करन आसले जण भुंयकाप आनी घडले ते सगळे पळोवन भोव चड भियेले. निजावन देवचो पूत हो म्हणाले ते. आनी सबार स्त्रियोय थंय पयस उबी रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करन गलिले येतावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. जेजून कुर्सार प्राण सोडलो अशें ताचो अपरीत मोग आमचे थंय उगडापो केलो. रोमी शिपायांनी ताचें कडवोळ भल्यान पापशिताना थंय तावन उदक आनी रगत भायर सरलें. अशें पवित्र सभेक जेजूच्या काळजांतावन संस्काराची झर उगम जाली. जेजूच्या मोगाची थोडी कुर्सामळी आसली. अखेर पर्यंत ताणी ताचो पाटलाव केलो आनी मोग मरणा प्रास बळिश्ट म्हूण दाखयलें. आरिमातेचो जुजे आनी निकोदेम सांगाता आयले. ताणी जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवयली आनी आरिमातेच्या जुजेच्या मळ्यांतल्या एका फोंडांत निकेपिली. मरण जिविताची संपणी न्हय, बगार नव्या जिविताचें दार. आमचो देव जिवाचो धनी, तर ताचेर आसूं आमचो विश्वास. मोगाळा सुम्या, तूं मेलोय आनी तुजी कूड तुज्या आवयचे हतीं दिली. तुज्या मरणा वरवीं बरोसो पालवोंक ना, बगार तो ज्वाळ जाला. कित्याक तुजें मरण नव्या जिविताचें किरण आमच्या निराशेंत आनी सलवणेन आमचो बरोसो सांडूंक दिवं नाका. बगार तुजेर आमचो विश्वास स्थिर करूंक आदार दी. तुजे माये बरी आमी देवाच्या कुशेक कालती मान घालूंक आनी मरणांतावन नव्या जिविताक उठूंक आमकां भरोशान भर. सुम्या काकोळतामचेकर, सुम्या काकोळतामचेकर, सदैव मये मागतो उपकार कसोय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 14वें स्तेसांव, जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मातेव 27 50 आनी 9 तो 60 आनी 1. जुजेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कडपान पोकोरून दवरल्या नव्या फोंडान ती दवरली. आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शेळां लोडोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदलेन आनी दुसरी मोरी थंय फोंडा समकर बसून आसली. जेजूची कूड नितळ सणाच्या लुगटान गुटलावन पोंडान निकेपिली. जुदेव मुखेल्यांनी जेजूच्या कुडीक अपमान करून ताका लजेच्या मरणाक बली केलो तरी शेवटी ताची कूड गौरवान निकेपिली. जेजूच्या मरणांनी निकेपा वरवीं तो धरणींत पडुल्लो गोवांकण जालो, तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तो संवसाराक यथेश्ट फळ दिवचो गोवांकण जालो.
आज ताच्या उतरां आनी जिवीत दिवच्या कारणान आमी नव्या जिविताक उठता म्हणलो आमकां भरोसो आसा. तर हो भरोसो आमकां सडवण दिवं आनी मरण अमर जिवितान बदलूंक. मोगळा जेजू, तुज्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या गुटा वरवीं तूं अख्ख्या संवसाराक नव्या जिवीत असो भरोसो दिताय आनी आमकां यात्रिकांक सर्गीच्या राज्याक वाट दाखयताय. आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ आनी आमी तुजे बरोबर बापाच्या घरा ससना जिवंक फावो कर. सोम्या काकुळत आमचे घर, सोम्या काकुळत आमचे घर. सदैव माये मागतो उपकार करून सई गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निमाणे मागणे, क्रिस्त आमच्या खातीर कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया. मोगळा सोम्या, तुज्या कुर्सा वाटेचो नियाळ अखेर करतना तुजे आवय संगी आनी कुर्सा मुळी आसल्या हेर तुज्या पाटलावदारांक तुज्या पुनर्जिवनपणाचो गुटू संभ्रमूंक फावो कर. तुजे पुनर्जिवनपण आमकां भरोसो, संतोष, नवें जिवीत, भावबांदवपण आनी समाधान हाडूं. आमी सगळीं सर्गीच्या बापाची भुरगीं आनी तूं आमचो सडवंदार म्हणलें सत समजून एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जिवंक फावो. आमेन. बापा साहेबाच्या इराद्या खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूर्ण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या कुर्सा वाटेन वांटो घेतलेल्या तुमकां सर्वांक तो गूण करूं. आमेन. मोगाचेनो, साद जाता तितल्या लोकांक काडे ही कुर्साची वाट तुमी वांटून घेवया. तांकां जेजूच्या मोगाचो अनुभव जावंक तुमी कारण जातल्यात. दिव्यवाणी